येवकार हांव सुशांत गावस. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. गोंय दर्यादेग वेवस्थापन आराखड्याचेर परतून बोवाळ. चल्ला तो खेळ भायल्या उद्देजकांची बोलसां भरपा खातीर कांय जाणांनी केलो आरोप, जाल्यार कांय जाणांनी प्लॅनच थारायलो बेकायदेशीर. 19 डिसेंबरा मेरेन जाग्यार पडटल्यो राज्यांतल्यो मुळाव्यो सुविधा. वरुणापुरी सावन सड्यार वचपी फ्लायओव्हराच्या पळोवणे वेळार मुख्यमंत्र्याची घोशणा. फुडल्या 2 दिसांत पडूं येता उटंगाराचो पावस. जोगलायत आनी गडगड करीत घेतलो घालून, हवामान खात्याचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. भारतात फाटल्या 24 वरांत 45,892 कोरोना केशींची नोंद जाली, जाल्यार 817 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयलें. भारतांतल्या कोरोना केशींचो एकूण आंकडो 3.7 कोटींचेर पावलो. 4,05,028 जाणांक आतां मेरेन मरण आयलां. गोंयांत कोरोनाक लागून 4 जाणांक मरण आयलें. भारतांतल्या एक्टिव्ह केशींचो आंकडो 4,60,704 पावलो. पॉझिटिव्हिटीचें प्रमाण 1.50% आसा. फाटल्या 24 वरांत 44,291 जाण कोरोना मुक्त जाले. आतां मेरेन 2.98 कोटी दुयेंती कोरोनांतल्यान बरे जाल्यात. रिकवरी दर 97.18% पावला. सप्तकी पॉझिटिव्हिटीचो दर 2.37% आसा, जाल्यार दिसपट्टे पॉझिटिव्हिटीचो दर 2.42% आसा. फाटले सेगीत 17 दिसां सावन हो दर 3% परस उणो आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. पुराय देशाचे लक्ष लागून राविल्ल्या मंत्रिमंडळाचो बुधवारा विस्तार जालो. 43 मंत्र्यांनी मंत्रीपदाचो सोपूत घेतलो. 15 जाणांनी कॅबिनेट जाल्यार 28 जाणांनी राज्य मंत्रीपदाची सोपूत घेतली. उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नाईक हांचे कडले आयुष आनी संरक्षण राज्य मंत्रीपद काडून तांकां बंदर, जहाज बांदणी आनी उदका मार्ग आनी पर्यटन खात्याचो पदभार दिला. नव्या मंत्रिमंडळाक महाराष्ट्रातले ज्येष्ठ नेते नारायण राणेक कॅबिनेट जाल्यार कपिल पाटील, डॉक्टर भारती पवार, डॉक्टर भागवत कराड हांकां राज्य मंत्रीपद दिलां. हे चारय जाण वेगवेगळ्या पक्षांतल्यान भाजपात आयिल्ले. I, Shobha Karanlaje, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या दोष के बिना किसी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा. मैं दर्शना विक्रम जरदोस ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी. मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी. मैं मीनाक्षी लेखी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगी. मैं अन्नपूर्णा देवी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी. मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी
तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं अन्नपूर्णा देवी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। I, Anekal Abbayya Narayan Swami, do solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as by the required for the due discharge of my duties as such Minister of State. के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कौशल किशोर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। आता घेऊया एक लहानसं विसव। विसवोपरांत येवकार पळोवया फुडले खबरो। गोंयांतल्या सगळ्या मुळाव्या सुविधांची कामां 19 डिसेंबरा मेरेन पुराय जातली। वास्कोच्या वरुणापुरी सावन सड्यार वचपी फ्लायओव्हराच्या कामाचे पळोवणे उपरांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मिडियाक सांगले। वरुणापुरी सड्यावयल्या फ्लायओव्हर प्रकल्पाचें काम ऑक्टोबर 2015 सुरू जालां। 500 कोटींचे ताचें बजेट आसा। ह्या प्रकल्पाक PWD, NHAI आनी MPT कडल्यान अर्थीक मजत जातली। गेमन इंडिया हो ताचो कंत्राटदार। पैसे पावूंक नाशिल्ल्यान कंत्राटदारान काम बंद दवरिल्लें। बिरेस्तारा मुख्यमंत्र्यान प्रकल्पाक भेट दिली आनी थंयच्यो अडचणी जाणा जावन घेतल्यो। ताचे बरोबर मुरगांवचो आमदार मिलिंद नायकय हजर आसलो। हो प्रोजेक्ट आमकां येता त्या 19 डिसेंबर 2021 पर्यंत पुराय करपाचो आसा। ताजो रिव्ह्यू घेवपा खातीर खास करून आयज हांगासर आयिल्लो। पुराय मार्मगोवा तालुक्यांतल्या सगळ्या लोकांक हे ट्राफीक कंजेशन आसतलें, स्मूथ फंक्शनींग जावपाक जाय आसतलें, मागीर MPTचे आसतलें किंवा लोकां खातीर आसतलें, हे दोनूय गजाली खातीर हो प्रोजेक्ट आमकां जाता तितके बेगीन कंप्लीट करपाक जाय। आतां पर्यंत हाजे वेरियस इश्यूज आशिल्ले MPT बरोबर, NHA बरोबर। हाजो मेन TPF इंजिनियरींग लिमिटेड जे ऑथॉरिटी कॉन्ट्रॅक्टर गेमन इंजिनियरींग एंड कॉन्ट्रॅक्टर्स आसात आनी हाजो प्रोजेक्ट पुराय करता आसतना वेरियस डिफिकल्टी आतां पर्यंत येत गेले, बट बरेचशे प्रॉब्लेम सगळे सॉल्व जाल्या आनी एक 2-3 विशय जे उरल्या। एक विच इज एन अपवर्ड रोड, म्हणजे वास्कोंतल्यान अप रॅम्प रोड जो वास्कोंतल्यान वयर वचपा खातीर ट्राफीक स्पेशली पुलार वचून तांकां सड्या वयल्यान भायर वचपाक मेळटलें, वेर्णा वचपाक मेळटलें। ओके, तो वचपाचो एक आनी एक डावन रॅम्प आसा, म्हणजे मडगांव सायडींतल्यान जेंकां येवन सिटीन वचपाक जाय, स्पेशली इन बायणा वचपाक जाय, तेज्या खातीर आसा तो। हे दोनूय अजून सुरू जावंक ना, बट कन्सल्टेशन वीथ आमचे वास्कोचो MLA हाज्याय बरोबर कन्सल्टेशन करून ते बी जाता तितके बेगीन सुरू जातले। कोविडांतल्या काळात बरेचशे आमी रिव्ह्यू घेवपाक पावलो ना। हांव फाटल्या विकांत पेडणे हांगासर आशिल्लो, म्हणजे ड्युरींग द सायक्लॉन आनी थंयसरले बाकीचे सगळे मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर आशिल्लो। आज ह्या विकांत हांव वास्कोन आसा। हे करता आसतना इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाची सगळीं कामां ही बेगिनात बेगीन पुराय करपाक जाय। मुरगांव मतदारसंघांतलो खूब पेंडींग GSIDCची कामां आशिल्लीं। म्हज्या बरोबर GSIDCचो MD, कन्सर्न मॅनेजर्स हे आसात। ती कामां जाता तितके बेगीन 19 डिसेंबर पर्यंत पुराय जातले, ते करपा खातीर आसा। म्हाका दिसता वर्णापुरी टू सडा हो जो प्रोजेक्ट आसा, इट वील बी द वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट इन द स्टेट। आमचे नॅशनल हायवेनी हे ते आसात, पूण हो पुराय कंप्लीट जाल्या उपरांत सगळ्यात एक बऱ्यांतलो बरो प्रोजेक्ट असो नांवार रुपाक येतलो अशें म्हाका दिसता।
सांकवाळे जाल्ल्या नारायण नायक ह्या RTI एक्टिविस्टा वयल्या हल्ल्याचेर मुख्यमंत्री उलयलो. केस क्रायम ब्रांची कडेन दिल्या. गुन्यांवकार रोखडोच मेळटलो तांणी आस्त उक्तायल्या. ती ऑलरेडी क्रायम ब्रांचीक ट्रान्सफर केल्या आनी म्हाका पुराय म्हणजे क्रायम ब्रांचीन आनी पुलीस खात्याचेर विश्वास आसा ती रायट ट्रॅकाचेर आसा. जो कोण कल्प्रीट आसा ताका बेगिनाच बेगीन ताका अरेस्टूय जातलो. ऑलरेडी जालाय बी. उरलेले सगळे जे आहा पळय न्हू ते अरेस्ट जातले आनी ताजेर केस वेवस्थीत रित्या फुडें बूक जातली आनी ते भितर पडटले. सर बॅक टू बॅक 2 केसो सद्याक वेर्णा पुलिसांतल्यान क्रायम ब्रांचाक दिल्या. एक ट्रिपल सुसायड आनी ताजेर कितें सांगूंक सोदता सर? हय आमकां जी केस फास्ट ट्रॅक करपाची आसा ओके थोडीशी खंयच्या तरी सेन्सिटीव दिसता आसत जाल्यार ती आमी क्रायम ब्रांचीच्यान. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. CZMPची जनसुनावणी पुरायेन बेकायदेशीर. तिका विरोध करपा खातीरच 95% लोक आयले. गांवांतलेच प्लॅन मतीत घेयात. पणजी आनी मडगांवचे दर्यादेग वेवस्थापन आराखड्या वयले जनसुनावणेक परतो विरोध जालो. भायल्या उद्देजकांच्या घशात गोंयच्यो दर्यादेगो घालपाचो हो सरकारी प्लॅन अशें म्हणत लोकांनी बोवाळ घातलो. 31 ऑगस्टाक सुनावणी अपूर्ण उरतकच राष्ट्रीय हरीत लवादान दर्यादेगांच्या प्लॅनांचेर 8 जुलयाक म्हटल्यार बिरेस्तारा परत भौशीक सुनावणी दवरली. पूण लोकांक आपापल्या वाठारांतल्या अडचणींचेर उलोवपाची संद तशेंच वेवस्थीत मॅप मेळोंक नाशिल्ल्यान दोनूय कडेन बोवाळ जालो. मडगांवां जाल्यार लोक भितर वच्चे आदींच कोफुसांव सुरू जालें. पळयात. आप किसके बारे में बात करते हो? आपके बंदी से जो भी बाहर रह गया मैं भी साथ चलती हूँ लेकर This is not one person. Religious. We are not follow the rules. Why you are asking? How to follow the rules? Why you are not following the rules? You are also follow the rules. You want us to follow the rules? You don't follow the rules. Remember that you are paying by us. मडगांवकारांची ठाम भूमिका आसली. मुळात तांकां कोरोनाच्या काळात हियरिंगच जाल्लें नाका आसलें. नाका त्या वेळार बोवाळात सुनावणी घेवन सरकार दर्यादेगांचे नेमकें कितें करपाक सोदता ताचेर कांय पर्यावरण मोगींनी उजवाड घातलो. सरकाराक तांणी शिटकावणी दिली. आयकात. लोकांक एकूच चान्स मेळटा आमची गोंय सांबाळपाक. आमची CRZ एरियाचेर व्हडले व्हडले कंपनीचाचो एटॅक आसा आनी आयज आमी जिखनात जाल्यार आमचे गोंयचे सगळी कोस्टल एरियाज कॉर्पोरेट्सा हातीन वयतले. आमचे फिशरमॅन फार्मर आमचे गोंय सगळे सोंपतले. सो आयज हो खूब म्हत्वाचो दीस आनी सरकारान हें क्लियरली दाखोवन दिलां की सरकार आमचे लोकांचे विरुद्ध आसा, आमचे पर्यावरणचे विरुद्ध आसा. पब्लीक हियरिंगा भितर आनी भायर सगळे कडेन सरकारान सांगूंक जाय की आमची दर्ये, आमचे लोक, आमची सैम, आमचे एनवायरमेंट सगळे प्रोटेक्ट जावपा जाय जाल्यार हो प्लॅन भायर मारचो आनी लोकांनी गांवांत केल्ले प्लॅन ते सगळे सरकारान मान्य करता. आमचे फिशींग रायट्स दाखयना म्हळ्यार फिशरमॅन सगळे सोंपले. आमचे एग्रीकल्चर दाखयना, फार्मर सगळे सोंपले. आमची घरां दाखयना, आमचो लोक सगळो सोंपलो. दुसरे सायडीन पोर्ट लिमीट दाखयल्या सगळे व्हडले व्हडले कॉर्पोरेट घेतले कोळशा धंदो करतले. जेटी 100 वयर दाखयल्या बारीक बारीक डॉट दिश्टी पडना तश्यो. म्हळ्यार लोकांक काळखान दवरून हे सगळे आमचे गोंय आहा ते कॉर्पोरेटा हातीन वयचे. आमकां दर्या लागीं वचपाक मेळपाना, आमचो न्हंये देगेर वचपाक मेळपाना. आमचो लोक सगळो गोंयांत रावपाक शकपाना. Sir, my number is 2. What order you all are following? Speaker number 7. Why you all gave these numbers to us? Jacqueline Rodriguez. Speaker number 8. Sir, point of order. Jesusha Rodriguez. The sequence is different from what is given outside. You cannot do this. Then you give the 15 minutes per speaker, whether he comes or not. And only at the end of the 15 minutes, you call the next speaker. You please announce the speaker number so we know who has to come after that. We don't know. We have just come like a theatre over here again. This is all a setting to keep speakers at the end at night to frustrate. Larissa Matilda Rodriguez. In the message, it is stated that you are hereby allotted to attend hearing as speaker 91. And the way they have put it, you can't even make out whether it is an order or what is it. I think so that we all should have had a chance to enter, first of all. Spot registration is a different issue.
I wait the 1 minute and you are 15 You are jumbling us up. आम्ही हिंगा निघून राहू म्हणजे I am ते येतं त्यांच्या आम्ही हे करतोय कौन सा इधर है इधर है I don't know Hindi in India. I tell you which chapter, what are the bases used in the CZMP? These two maps basically show, the eco-sensitive zones of Goa. These maps again were during the regional plan, preparation of the regional plan for Goa. They're slightly old records, and the forest cover as mapped and recorded by the Forest Department of Goa. Here it clearly shows the different, the 7 rivers and the mangrove forest cover, and these are already designated as eco-sensitive zones on the maps management. These are sites at Pata, Panjim, where it's a land opening egress has happened, and there is a dumping of garbage, addressed for restoration and conservation. And important areas which I've already mentioned at Pata, Ribandar, Rashol, Karamboni have to be earmarked. I also want daughter. I also want daughter. No. I'm not. No smoker. No drinker. This is my horse. How can you say no? You can say only one speaker can be speaking. I will say that I stay here and all throughout the hearing. And if I fall sick, it is your responsibility. There are so many people who are diabetic. Diabetic people who are diabetic. They have to take some. Madam. Article 24, right to rest. Hello. Right to rest. Okay. I hope you know. You are the collector of सरकाराक आणि गोवा कोस्टल मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी सांगता ही ऑथॉरिटी फॉर्म जाल्ली कित्याक CRZ नोटिफिकेशन पाडपाक आणि CZMP प्लॅन कायद्या भितर करपाक. तुम्ही तुमची ड्युटी विसरता जाल्यार आमी लोक स्पेशली फिशिंग कम्युनिटी जे नोटिफिकेशन आयला तुमकां कितें आहा तें आमी दाखयतले. आपणाक ज्या गोंयचे मोगान आयज ते येयलो आहाय तुमकां कितें दिसलें गव्हर्मेंटाक दिसलें BJP सरकाराक तें कितें दिसलें की लोक येवपाना म्हणून आमगे गोंयकार भायर सरपाना म्हणून पूण आपणाक गेले रायट आपणाक जागो आपणाक गोंयकार कोण सांबाळपाक येयले पूण वी कंडेम ही मिटींग तेणी आयज दवरपा न्ही. आयज जो लोक हांगा जमा जाला तो लोक म्हाका दिसता 95% लोक आपले ऑब्जेक्शन घेवन येयला की कोणाकूय तूं विचार एक विलेजर तूं विचार तो लोक फक्त आपले ऑब्जेक्शन घेवन येयला की हे पब्लीक हियरिंग जे सरकारान आयज दवरला ते इलिगल म्हणून आनी लोक आपले फक्त ऑब्जेक्शन मानूंक हांगा आयज हाजीर जाला. तो सरकारान हे लोकांची जी ऑब्जेक्शन आहा ती बरे भाशेन मानून घेवची. पब्लीक हियरिंग जात जाल्यार आयजूच तांणी बंद करची पब्लीक कन्सल्टेशन करचे आनी मागीर जे लोकांनी गांवच्या लोकांनी जे प्लॅन तयार केला तेचेर पब्लीक हियरिंग घेवचे. आयज हे पळय कितें आहा हे सगळे एक जावन आमच्या मायनॉरिटी लोकांक आमच्या गोंयच्या लोकांक काबार करपाक ताका लागून म्हाका क्लियर पिक्चर जाय. CRZ प्लॅन आसता म्हणे दोयरो फ्री केन्ना जातलो आमचो पोटाकोचो न्हंय केन्ना फ्री जातली आमची पोटाकोची हे तरी फ्री तरी कोता दोनी वस्तू पोटाकोची तरी काटा तेन्ना आमचो मातसो दुबाव. पणजी कांपला वयल्या परेड ग्राउंडाचेर कॅम्प उबारिल्लो. मडगांवा परस हांगा कमी उपस्थिती दिसली पूण सुनावणेक विरोध जालोच. कांय जाणांनी तर GCZMAच्या कमिटीचे निवडीकच आव्हान दिल्लें. पळयात. बायना बिचार सगळे रोकडे दुसरे दिसा मोडटा आनी मायकल लोबोचे हॉटेल जेका डेमोलिशन आसा that Nilesh Kabra, environment minister, not a collector who is there, has no managed this. There is no order of NGT to stay this. म्हणजे मिनिस्टरान तुझ्या मनशांक डेमोलिशन ना असले GCZMA. We need plan, but not this plan. Somebody sitting in an AC office in Chennai or even in Panjim will not know what exactly is there in our villages. We are communities, the fishing community, the farming communities, people who have been not considered at all in these plans of yours. These are a mess. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत आनी पणजेच्यान इर्शाद शेख.
परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. गोंयान आयज फाल्यां उटंगराच्या पावसाची शक्यताय आसा. ते उपरांत 2 दिसान पावस चडच सक्रिय जातलो. 11 आनी 12 जुलयाक घोंग्यांनी पावस पडटलो, हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळान घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरूया मास्क आनी सांबाळया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोगासो.